मोगाचे बाबा भयणीनो सगळे इवांजलिस्ट जावं लूक मॅथ्यू जुआंव आनी मार्क जायते फावटी आमकां जिवचे आत्मीक जिविताची खबर सांगतात. जेजू 2 दिसा सकाळीं तर सांजे वेळा थोडो वेळ आपल्या बापायशी काडटालो मागणी करून. आज मी आयकलां की जेजू आख्खी रात ताणें मागणी केली कित्याक जायत. आज तो शिश्यांतल्या 12 जाणांक खास वावराक विचून काडटलो आसलो देखून ताका बापाचो आदार जाय आसलो. आनी तेन्ना आयकलां की खूब शिश्य आसलेत. तेन्ना 12 जाणां भितून काडल्या आनी ताका म्हणलें तुमी दोर्मदूत. शिश्य आनी दोर्मदूत ताजें कितें वेगळें आसा जायत. शिश्य जायते आसलेत हजारांनी ते देव बरो येतालेत वेतालेत. तांकां खास वाव नासलो पण आयकतालेत आनी लोक येताले ताका जे बरें नासले ते मागणी करून ते बरे जातालेत. पूण दोन म्हणजे ताका खास आपोवणें आसा. कसलें आपोवणें जायत जेजू बरोबर जिवीत सारूंक आनी जो वार जेजून केल्लो तोय ताणें करूंक. मागण्याची सगळी गरज आसाच. आनी जर आमी 2 दिसा थोडो वेळ काडून मागणी केल्यार आमकां भितरली किंवा शक्ती मेवता बरो दिवस काडूंक. आमी एक भशेन जेजूक आमच्या वावरांक वता. जेन्ना आमी लोकांची भेट घेता तेन्ना आमी त्या जिवितांत जेजूक पळोवंक आमकां शकता. तर 2 दिसा आमी थोडो वेळ काडुया आनी मागणी करुया. तशेंच आमी न्हय शिश्य आमी धर्मदूत कित्याक देवान आमकांय विचून काडल्यात. आमच्या बापचा वरवीं आमी ताचे धर्मदूत जाल्यात. तो जो वावर जेजून शिश्यांक जेजून अपोस्तान दिल्लो तो वावर आमकांय दिला. तर खास आमी आज ही समजून आमी घेवूं जाय. आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव. क्रिस्त म्हणजे दुसरो क्रिस्त. आय एम एनादर क्रायस्ट. ही समजणी आमकां मेळूंक आनी ते बरें आमी आमचें जिवीत सारूंक आज आमी खास देवाचो आदार आनी शक्ती मागुया.